मानवावर केंद्र डिचोलीचे हांव केंद्र प्रमुख शालिनी गोविंद नायक हांगा डिचोली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळातर्फे आमचो एक ल्हानसो सांस्कृतीक कार्यक्रम भुरग्यांचो 8 ते 14 ह्या वर्साच्या वयोगटाच्या भितर आमचो प्रोग्राम आज सादर जालो. प्रोग्राम आमकां करपाक मोठी संद आमकां डिचोली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान सर प्रशांत धारवाडकर, प्रसाद नाटेकर आणि सो अनुराग नाटेकर हांच्यांनी आमकां ही संदी दिल्या बद्दल तांचे हांव आभार मानता. श्री गणेशाच्या पांया तळी आमकां वर्सोवर्स अशी एक संद दिवची, आमची कला भुरग्यांची तेंच्यांनी सादर करपाक आमकां फुडें काडची अशें हांव मागतां. ह्या कार्यक्रमान म्हणटात तशें आमचे गवळण गायन आसली, एक भक्ती गीत, गणेश वंदना एक आसली, डान्स असलो, भरतनाट्यम नृत्य केल्लो, आमची गीत बालभवन केंद्रान आमी कला शिकयतात वेगवेगळ्यो मातीकाम म्हणा, चित्रकला, हस्तकला, पेटी, तबला, गायन, भरतनाट्यम नृत्य हे सगळे गुण भुरग्यांचे आमच्या हांगा थोडे भितर सादर करपाक आमकां संद दिली डिचोली सार्वजनीक मंडळान. सो हांव गणपतीच्या मुखार हांगा तेंचे धन्यवाद करता. आमच्या भुरग्यांक अशी केन्ना संद मेळोंक नासली. ह्या वर्सा आमकां पयलेच फावट संद मेळ्ळी आनी ती गणेश वंदनान स्टार्ट जाली म्हणून आमकां खूब म्हणजे खूब आनंद जालो. आनी हे फुडें बी अशीच आमच्या भुरग्यांक संद मेळची, आमच्या हांगासरल्या तांकां संद दिवची अशें देवा कडेन हांव प्रार्थना करतां. आनी आमच्या भुरग्यांक अशीच फुडें काडून खत्री अशी म्हणजे खुबश्या व्हडल्या उद्यांचेर पावोवची अशें म्हाका दिसता. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां ती असोच सपोर्ट दिवपाक.